Ursa rogot baru Jesu na pleguri Patok na takele Patok na takele Jesu सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आज आमी केलीत भाशेंत ह्या मिसाच्या बलिदानान सोंपलेल्या एलिस आनी एंड्रू फेर्नांडीस ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागतल्या. देवान तांकां सासणाचो विसव दिवन सुर्गींचें सूख फावो केल्या पुरो म्हणून मागूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज तावन आमी प्राचीत कालान प्रवेश करता. प्राचीत काल शुभ काल. आमच्या जिवितांत फावो ती बदलणी हाडूंक हो काल एक बरोसो एक. 40 दिसांची ही नवसोनेची यात्रा. गोबरांची खुणां घेवन आयज तावन आमी सुरू करता. आयच्या सेवा धर्मेचो विशय तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशा उजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. खरी नवसोन्नी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. ही नवसोनेची फळां म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो कोन्यो. आमच्या जिवितांत ह्या प्राचीत काळान नवसोनी हाडून आमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशा उजीर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेंत भावाताच्या खतखतेन वांटो घेवया. बाबा भयणीनो, 40 दीस आमकां आस्तान कुरपेचो काळ सुरू जाता. आमी ह्या काळांत अदीक आनी अदीक मागणे दोडवण प्राचीत करून आमी भितर सरता. आमी ह्या काळांत अदीक आनी अदीक उपास करूंक आमकां पवित्र सभा फरमायता. आमी ह्या काळांत अदीक आनी अदीक एकामेकाचो भोव करून आमच्या दुस्मानाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. आमी ह्या पवित्र काळांत भितर सरतना पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमकांच देवाची कृपा मागुया. आमी पातकी आमी जायते फावटी ह्या काळांत भितर सरतना जायते आमचे हेर दुसरे वस्तू आसात ते आमी विसरता. कुरपेचो काळ आमकां अदीक आनी अदीक आमी शेडे मोळे आसा ती सोडून दिवं. आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक उर्बा आमी जावं. आमी मागण्याची मनशां जावं. एकामेकाच्या मोगान आमी जिवं आनी अदीक अदीक आमचे कुडीक आमी उणेपण करता आसतना दुसऱ्यांक बरेपण आमी करूंक वावरूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां आनी सगल्या आमच्या बाबा भयणांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदावण्यो आमी दोमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बोड दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जोएल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अजुनूय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून
आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान मुजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुतसार, वडे सोंसणिकायेचो आनी दयाळ काळजाचो, खास लायल्यार पुर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत, सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयत, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरोवन हाडात. जाणट्यांची जोमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकांक पुर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सांडची आनी व्हंकलेन आपले लग्नाची बाज. आंगणां आनी वेदी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराचे म्हणयाऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरजेक बोगोस, तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटलीं तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. Bogon Maria Deva
भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव आमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तोहोच, तारणाचो दीस तोहोच. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उचीत तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करता. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्ती आसतल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धूव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवीस सभा आमकां आख्ख्या वर्सान ह्यो प्राचीत काळ 40 दीस मागणे, उपास आनी दोडवण करूंक आमकां सोयेक दिता. देवाक आमी केलीत भाशेन आज दिन वाचुया, कित्याक देव आमकां हो बरो मागण्याचो उपास करचो, देवाच्या मोगान बऱ्यो कोरण्यो उदीक उदीक आमच्या पेल्या सवें करूंक हो काळ दिता. देखून असल्या वेळार एक धाकटुले ल्हानशे काणयेचो म्हाका उगडास येता. एक जाणटी वस्तुरी आसली. आपल्या घरांत ती दिसपोटी एकसुरी जियेताली. तिचो भुरगो ल्हान आसतना घरांतलो भायर सरून गेलो आनी तो मातशे तकलेन तितलो हुशार न्हय, देखून ताका परतून घरा येवंक गमो नासलें. असल्या वेळार दिसपोटी आपल्या पुताक ती अंतरेकताली, मागणें करताली. पूण तिचो पूत घरा परतून येवंक ना.
दर दिसाक 2 भाकरी ती करताली. एक भाकरी आपूण खाताली, दुसरी भाकरी जोनेलाचेर दवरताली हे उमेदीन की आपलो पूत एका दिसा येतलो आनी ती भाकरी खातलो. पूण दर दिसाक ती पळयताली आपूण जी भाकरी जोनेला दवरताली तो एक भिकारी येवन ती भाकरी खातालो आनी वेतालो. पूण हो भिकारी आखी भाकरी खायनासलो. अर्दी भाकरी आपूण खातालो आनी अर्दी भाकरी आपले पोतयेन घेवन तो वेतालो. ओस्तोरी म्हणटाली बरें करता ताका बरें मेळटा. हांवें बरें केलां म्हणटकूच देव जाणा म्हाका कितें बरें मेळटलें. पूण दर दिसाक हो भिकारी जेन्ना आपूण ही भाकरी अर्दी खाता तिका केन्नाच देव बरें करूं म्हणना. केन्नाच तिका दिनवासना देखून तिका थोडी तिडोक आयली. एका दिसाक तिणें येवशिलें आपूण ह्या भिकाऱ्याक पळयतली खंय हो अर्दो वांटो घेवन वेता आनी अशें करता आसतना ताच्या फाटल्यान ती गेली. लू ताच्या फाटाफाट वेता आसतना तिणें पळयलें ह्या भिकाऱ्यान एका खोपींत ताणें प्रवेश केलो आनी थंय एक भुरगो धांवी ताचे सोशी आयलो आनी ही अर्दी भाकरी घेवन खावंक लागलो. बाबा भयणो, ह्या भुरग्याक पळोवन ही ओस्तोरी तोटाकली, कित्याक हो भुरगो तिचो सांडलेलो भुरगो जावन आसलो. आपल्या बऱ्या कोरन्याक लागून आपल्याक फोड मेळ्ळो आनी ह्या भिकाऱ्यान बऱ्यो कोरन्यो केल्यो देखून देवान ताका सोदांच ताची बूक मारली देखून देवाक ही ओस्तोरी आर्गां दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचप जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेता. तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची काळजां पिजात अशें आमी आयकलां. कितें आमकां सांगता जायत बाबा भयणीनो, उपास करून रुदोन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान मोजेशी परतून या. म्हणजे आमची भायली आमची दडवण न्हय पूण आमची भितरली अंतस्करणाची काळजां मनाची आमची नवसोनी जावंक आज जोएल प्रवाद्या वरवीं देव आमचे सगळे उलो मारता. कितें आमकां सांगता जायत, आमचे उत्मीक वाटेन आमी आमची नवसोनी करूंक गरज. म्हणटकूच कशे तरेन देव आमकां ह्या संवसारांत जिवंक उलो मारता. आमी जायते फावटी बाबा भयणीनो बरें आसा तें आपणायता, बरें आसा तें आमी सोदून काडटा, बरें आसा तें आमकां घेता, बरें बरें रुचीचें जेवण आमी जेयता, बरें बरें दुडवांचो उपाय आमी करता, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमी पळयता, बऱ्यो बऱ्यो सुगूर आमी करता. बाबा भयणीनो, असल्या वेळार आमकां देव उगडास करता, तुमची काळजां तुमी किरीत भाशेन पिजात. म्हणजे आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो आमी जें कितें वायट पळयलां, जें कितें वायट अंतरेकलां, जें कितें वायट स्वभाव आमचो आसा, जें कितें पोडदुवारपण आमी केलां, जें कितें आमी चलचित्रां आमी पळयल्यात, जें कितें आमच्या जिवितांत आमी नश्ट वस्तू केल्यात त्यो आमी आमचें पातक म्हूण ओळखून घेवन सोडून दिवन आमचे उत्मीक जिविताची आमी अदीक आनी अदीक वाड करूंक आमकां जोएल प्रवाद्या वरवीं आज देव उलो मारता. आयचें दुसरें वाचप आमी बागयोन पावलून कोरींतकारांक बरयलेले दुसरे चिठींतलें घेतलां आनी बागयोन पावलो बाबा भयणीनो व्हडल्यान ह्या कोरींतकारांचे पोवीस सभेक उलो मारून म्हणटा, देवाशी परतून या शुभ वेळ तो होच. कित्याक कोरींतकारांची पोरसां देवाक किरीत भाशेन नाकारताली, आपूण पोरदुवारपणान जियेताली, तांचे कडेन सगलें आसलें बाबा भयणीनो, म्हणटा संवसारी वस्तूंक ती गूल जालेली. ह्या वेळार बागयोन पावलो म्हणटा, तुमी संवसारी वस्तू साणून तुमी देवाक परतून मानता तसली तुमचें जिवीत करात. बाबा भयणीनो, शुभ वेळ होच. आमी ह्या काळाक बाबा भयणीनो सोडून दिवचें न्हय अशें आज आमकां पवीस सभा उलोवप. हाका लागून वर्साच्या 40 दीस आमकां आमच्या जिविताचे भोव करून आमच्या जिवितांत उत्मीक वाटेन खंय आमी वेता, खंय आमी देवा सोशी आसाव, खंय आमचो ह्या बाबा भयणीनो संवसार परिस्थितीन आमी खंय पावल्या ते आमकां नदर मारूंक हो काळ आमकां दिल्लो आसा. बाबा भयणीनो, जायते फावटी प्राचीत काळांत आमी भितर सरता तेन्ना आमी भिवन भितर सरता. आमी समजता देव आमकां कास लायतलो, देवाची भिरांत आमकां दिसता. अदीक आनी अदीक भाव भिवन आमी हो काळ आमी समोरमता. अशें आमी करचें न्हय. बोगोस जाल्यार प्राचीत काळ आमकां देवाच्या मोगाचो काळ,
देवाक अणभवपाचो काळ, देवाच्या ह्या उतरा प्रमाणे जियोवपाचो काळ, एकामेकाक आमी मोगान ओंत्रेकता आनी देवाचे राज आमचे मदें हाडूंक आमी वावुरता, तसलो काळ आमकां मेळटा. आमचें जिवीत न्हवसरूंक एक सोयेक आमकां मेळटा. आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आमकां बाबा भयणीनो पवित्र सभा किरीत भाशेन आजतान सुरू करूंक उलो मारता. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. बाबा भयणीनो, दोंगराचेर प्रवचन करतात तांतलो एक हो भाग आज आमी वाचला. हातून 3 वस्तू जेजू आमकां मागता. जुदेवाच्या रिती प्रमाणे उपास करप, मागणी करप आनी पेल्याचो मोग करप, ह्यो 3 वस्तू गरजेच्यो आसल्यो. आनी जेजू किरीत भाशेन ह्यो 3 वस्तू आमकां देवा सोशी परतून येवंक, देवाचें राज आमचे मदें ओदीक आनी ओदीक विस्तारूंक ह्यो 3 वस्तू आमकां गरजेच्यो म्हूण सांगता. बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना ह्यो वस्तू करता तेन्ना आमी दुसरो आमकां पळयता म्हणून करच्यो न्हय. वगोर जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं ह्यो वस्तू करता, जेन्ना तूं उपास करूंक सोदता, जेन्ना तूं मागणें करूंक सोदता, जेन्ना तूं धर्मदान वो दुसऱ्या तुज्या शेजाऱ्याक तूं आदार करूंक सोदता, गुप्ती हें सगळें तुवें करचें. कित्याक स्वर्गार आसतो तुजो बाप तुका पळयतलो आनी तो तुका मजुरी दितलो. जायते फावटी बाबा भयणीनो, आमी ह्यो वस्तू करता तेन्ना आमी तुरतुरी वाजयता. हांवें अशें केलें, हांव ताका पावलो, हांवें ताका आदार दिलो, हांवें ताची मजुरी केली, ताका हांवें बरें उतर दिलें, ताका हांवें वयर काडलो, ताका हांवें हे भाशेन केलो, अशें आमचें जाता बा धोरण. आज आमकां किरीत भाशेन जेजू आपल्या शुभ वर्तमानान सांगता, जें कितें तुमी गुप्ती करतात तें तुमचो सर्गीचो बाप पळयतलो. बाबा भयणीनो, उपास करप आमकां सोंपें न्हय. आमचेच कुडीक जायते फावटी उणें करूंक जायते फावटी आमकां अवघड लागता. बरें रुचीचें जेवण आमकां सगल्यांक जाय, बरे भाशेन खावपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू आमकां जाय. आमचे दोळे मुखार वस्तू देखतात तेन्ना आमकां आस जाता. बाबा भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता, तुमी किरीत भाशेन उपास करूंक प्रयत्न करात. तुजेच कुडीक तुमी दोनवण करूंक प्रयत्न करात. तुकाच उणें करूंक बाबा भयणीनो दिसपोटी तुमी वावरात. दुसरे सुवातेर मागणें करूंक जायते फावटी आमकां वेळ ना. आमी जायते फावटी म्हणटा आमी कोचेरीन वेता, ऑफिसान वेता, आमी घरांत बिजी आसा, आमकां वेळ ना. आमी एक वेळ ह्या 40 दिसांनी किरीत भाशेन काडूंक, देवाचें उतर वाचूंक, दिसपोटी आमच्या कुटुंबान तेज करूंक, दिसपोटी आमचें खासगी मागणें करूंक, सांतिस्मा मुखार येवन भेट करूंक, जावं आमी जंय नोकरी करता थंय आमी एकसुरी आसा तेन्ना आमी खरें खासगी आमचें प्रयत्न करूंक आज आमकां उलो मारता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्या भावा भयणांचो मोग करूंक आज आमकां किरीत भाशेन पवित्र सभा उलो करता. आमकां एक आव्हान, कित्याक आयच्या संवसारांत आमी नदर मारल्यार आमी सगळीं स्वार्थी, वी हॅव बिकम सेल्फीश. आमी एकामेकाचो मोग करूंक विसरता. म्हजो मोग करता ताचोच हांव मोग करता. आय लव ओन्ली द वन हू लव्स मी. आय डोंट लव द पर्सन हू हेट्स मी. आय डोंट लव द पर्सन हू क्रिटिसायझेस मी. आय डोंट लव द पर्सन हू इन द वे डिसऑनेस्टली चीट्स मी. बाबा भयणीनो, आमी म्हणटा म्हाका ताचो राग येता, ताका पयल्यारूच म्हाका बरें दिसना. आय डोंट लायक पीपल हू स्पीक ऑर बॅक बायट अगेन्स्ट मी. जायते फावटी आमच्या जिवितान अशें जाता. असलो काळ आमकां हो 40 दिसांचो आमच्या भावा भयणांक बोगसणें दिवपाचो. आमकां जो किकोंत करता ताका ताचे खातीर मागणें करपाचो. आमचेच विरुद्ध आमच्योच खबरो करता त्या भावाक बोगसणें दिवपाचो. आमकांच बाबा भयणीनो खाला उडयता त्या भावाक बाबा भयणीनो बरें उतर दिवपाचो. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, आमच्या शेजार सामाऱ्यांक जायते आमची गरीब भावा भयणां आसात. जायते फावटी आमकां सुबेज जाता तें काडून आमी दिता. ना बाबा भयणीनो, हो काळ आमी कितेंय सॅक्रिफीस करूंक, हो काळ आमकां कितेंय उणें करून, फूल ना पाकळे आमकां जे पयशे मेवतात ते सांबाळून धरून कोणूय गरिबांक वाटेर आमी दिवंक, कोणूय आमी धर्मदान खंयच्याय संस्थेन वचून जे कोण अनाथ भुरगे आसात, जी कोण जाणटी आसात तांकां आमी भेट करून बरें उतर दिवंक. आमकां हो काळ बाबा भयणीनो आमची नवसोनी करूंक, अदीक आनी अदीक आमचें पातकी जिवीत सोडूंक, बरें कुमसार करून आमचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत सारूंक.
हो काळ आमकां दिला कुरपेचो काळ. देवाक आमी आर्गां दिवया. मोगान आमी हो काळ बाबा भयणीनो देवाचो मोग अणभवूंक वावरुया. आमी मागणें करतना देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण बोरवोशान हो काळ आमी सारुया. आमच्या दिसपोटी जिवितान उपास करतना देव आमकां बोड दिता म्हूण आमी ताच्या बोरवोशान जिवया. आनी सर्गीचें राज बाबा भयणीनो तुमकां आनी म्हाका फावो जातलें म्हूण बोरवोशान बाबा भयणीनो एकामेकाचो मोग आमी करुया. न्हूच म्हज्या पेल्याचो पूण म्हज्या दुस्मानाचो उदीक मोग करूंक आमी वावरुया. अशें आमी करतना सगल्यांक आमकां देवाचें राज, सगल्यांक आमकां देवाची भुरगीं कशीं, सगल्यांक आमकां देवाचो मोग ह्या संवसारान उदीक आनी उदीक मेळटलो तो विस्तारूंक आमी वावरुया. आनी एकामेकाच्या मोगान जियेतना देव आमचो बाप म्हूण आमच्या कुरण्यांतल्यान उतरांतल्यान आनी दिसपोटी जिवितान दाखोवंक आमी वावरुया. हेंच आमचें सगळें जावंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. ह्या वेळार आमी आमच्या माथ्याक गोबोर लायतले. बाबा भयणीनो जायते जाणांक तुमकां कोणाक दिसता गोबोर लावचो न्हय माथ्याक ताणें फुडें येवचें न्हय. जी कोण आमची बाबा भयणां तुमकां लायतलीं तीं येतलीं. थंय तुमकां दाखयता त्या जाग्यार तुमी उबी रावची आनी गोबोर लायता. Deva solo how puoi ad adori lagi soda pat cavado zaidio ad adori Vai già agora opportunità all'insono deve suonare ai suoi There
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, प्राचीन काळांत आमी आमच्या जिवितांत पूर्णपणी नवसरणी हाडूंक आनी आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फोडवून करूंक आमच्या प्रयत्ना बरोबर देवाचे कृपेची आमकां चड गरज. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्या काकलुचार बापाशी आतां आमी उबारुया. शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. प्राचीन काळ शुभ वेळ. आमच्या पयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशें जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पुर्जेच्या मागण्याक आपली काळजां दारूण करूं नासतना उदरगत आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशा हुजेर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ह्या प्राचीन काळांत आमच्या उपासा वरवीं अदीक आत्मीयतायेन आनी पवित्रतायेन आमी वाडूं. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अणभव मेळोवंक आनी धर्मदान करतना गुपीत तें करूंक आमच्या काळजां मनाची नवसरणी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. ह्या कोविड-19 मारामारी वरवीं आख्ख्या संवसाराक आमच्या भारतांत आनी आमच्या माणकुल्या गोंयांत जायतें नुकसाण जालां. पूण ह्या मारामारी वेळारूय आमी देवाची काकलूत आनी मोग भरपूर अणभवला. आमकां सगल्यांक हे पिड्यांतली सुरक्षीत जावंक आनी बेगीनूच हो रोग नपयत जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. ओ दयाळ बापा, जिवीत बदलून आमी तुजे वेंगेन परतून येवंक तूं आशेताय आनी आमकां कृपा दिताय. आमच्या जिवितांत सदांच आमची नवसणी करूंक आनी बऱ्यो कोरण्यो ओगेपणान आनी गुप्ती करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या बोवीन दोळ्या मुखार बाबा एकू सुणो हो जेजुनी भरपूर तुजो उण्या भितर लितात कोण्यो तशी जेजू सोवे सगळी किरकोळ की भुरगी तुजी Jezucie same no Jezucie same
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या आधाराने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोणवड्या बापा प्राचीत काळाचे सुरवेक वो योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पिता. प्राचितायेन आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दोमावूंक आमकां बोड आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ सावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभांत भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सूर काळी आनी सूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दोडमोड दितना ओगुणाचेर तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत आसूं. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उत्सर्गीत आसूं. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सून. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गोडपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडान रगत सेतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोस झरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती चपोती बागयून सुसे
भाग्योवन दवरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. उपास मागणी आनी बऱ्यो कोरन्यो आमकां जेजू ह्या मागण्यांतल्यान शिकयता. आमकां बरें करनात तांकां बरें करूंक, आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक, आमची शेडेमोळाय सोडून दिवंक, सुर्गीचें राज आमचे मदें विस्तारूंक जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमी आज जोडून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी वस्तो जेजू आमकां मागणे आनी उदीक पेल्याचो मोग करूंक आमंत्रण करता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदीस वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
हुडो शारांत व्हडली पातकी जेवणा वस्त्रांत रुयली तुझ्या पांयां पडली आपले पातोक रोडून मोगा पोर मोरोतून सगल्या परस तिणे तुजो चड मोग केलो पातक्या बालकिणीच्या मोगा आमचे जिवीत पातक्या आमचे जिवीत मोदो आमचे जिवीत मोदो तुवें आमच्या इश्टा तिचे वोडरीन सोडलें तिचो व्हड मोग व्हरून तिका शांती धाडली येदो उपकार तुजो मोगान फारीक केलो सुरवा मोदे पातकी आदाम आमचे जीव दोन वसुलदारांगेर खुशीन जेवणाक पोसताय इश्टा गोदीन घालता मोठाय जिखून घेताय पातक्याक सोडून काडून नवी मनशां कोताय मातेव जाता तोंडून सख्यो वाटांक वेचाय पातक्या जो कोण सर्वेस्पराची समूट दीस रात नियाळटा तो समय प्रमाणे फळ दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, प्राचीन काळाची आमी दडवण आमची दडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक ओकोत मेडच्याक
आमी आतां घेतला त्या संस्काराची आमकां बोड मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, तुमचे कुटुंबाची वांगडी गुडेक आज मिसाक येवंक जावंक ना. म्हणटकूच तुमी गोबोर व्हरता तेन्ना सायडीन हांगा आमचो सांकिस्तांव फ्रांसीस थंय आसतलो. पेपर तुमकां दितलो. पेपरान तुमी घेवचे, कोणेच हात लावचे न्हय. तो दिता ते भाशेन तुमी घेवन वेचे. लूट करची न्हय, एकामेका सवें डिस्टन्स सांबाळचें. दुसरें आज सांजे 6 वरांचेर कोंकणी भाशेन जातलें. जांकां कोणाक सकाळीं भाग मेळूंक ना तांकां 6 वरांचेर येवंक जाता. चवथ आयदोरची आमी प्राचीत काळांत भितर सरता म्हणटा 14 ते 60 वर्सां मेरेन आमी कितें भाशेन उपास मागणें करूंक गरज. जायते फावटी प्राचीत काळांत आमी उदीक आनी उदीक ताळणेन पळटा. आमी मांस आनी हेर वस्तू ज्यो आमकां आमच्या फायद्याक पडटात त्यो सोडून दिवंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. तेन्ना उदीक आनी उदीक आमी मागण्यांत दडवण करून दुसऱ्याच्या बरेपणाक पेल्याचो मोग करून आमचें जिवीत सारूंक आमी वावरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. मागण्यांत, उपासांतल्यान आनी एकामेकाच्या मोगांतल्यान जियो क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सगले